धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तांणी धर्मदूतांक भितर हाडलें आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमांत फायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जायजय, मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार उमखाळ लावन जिविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परचेन जिणे बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोक्साने जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवंदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोचो साक्ष. आपणाक खाल जातेल्या समेस्तांक देवान होस्स पवित्र आत्मो दिला. हें आयकोन सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबाळ जाले की धर्मदूतांक जिविशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचे उतार हें. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता, खालती हें आयको आनी संतोश भोगूं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियो नसला, ताका भियो नसलतेल्यांक कांयच उणें ना. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता, तांतले एक पर्या मोडून वेचेना. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जो कोण उंच तावन येता तो सक्त्यां प्रास व्हरतो, जो कोण भुमीतान उपजाता तो भुमीचो, आनी भुमी विशांतच ताचे उलोवणें. जो कोण सर्गीन तावन येता तो सक्त्यां प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्याची आनी आयकल्याची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल केल्यात. जो कोण पुताक सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचे उतार हें.